येवकार हांव समरिता खणगांवकर. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. पीआय उपजिल्लो अधिकाऱ्याचेर करात कारवाय. मयेकारांचो एल्गार. सर्वोच्च न्यायालयाच्या नेमांचे पालन जायना तो मेरेन खण येरादारी दवरात बंद. थळावे करतात मागणी. गोंयच्या वाठारांनी शिवरलो बारीक मोठ्या प्रमाणात पावस. फाल्याय लाव येता हजेरी. वातावरण उरतले दमट. भाजपाच्या सरकार स्थापनेची काँग्रेसीक कित्याक चिंता? तांकां भाजपात येवपाक जाय. भाजपान उठयला प्रस्न. काँग्रेसीचे बरेच आमदार भाजपाच्या संपर्कात. भाजपाक करता आरोप. गोंय सोपूतविधी 21 मार्चाक जाल्यार यूपी सोपूतविधी 25 मार्चाक. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. सरकार स्थापन करपाक भाजप इतलो कळाव कित्याक घेता? हो प्रस्न काँग्रेसीक कित्याक पडला? तांकां भाजपात येवंक जाय म्हणून असो प्रस्न भाजपान विचारला. भाजप सरकारात येवचे खातीर भाजपान वेगळेच सरकार स्थापन करचे म्हण दिगंबर कामतीक दिसता. असो उबो फार भाजपाचो म्हणयारो उर्फान मुल्लान दिगंबराचेर मारला. दिगंबर कामती भाजपाच्या केंद्रीय फुडाऱ्यांच्या संपर्कात आसा. सरकारात वजनदार खात्याचेर दोळो दवरून तो आपल्या आमदार पदाचो राजिनामो दिवन परत भाजपाच्या तिकेटीर वेंचणुकेक उबो रावपाक सोदता असो आरोप भाजपान केला. राज्यपालान भाजपाक वेगळीच सरकार स्थापन करपाचे निर्देश दिवचे अशी मागणी काल काँग्रेसचो आमदार दिगंबर कामतीन केल्ली. तशेंच हेर आमदार आमच्या संपर्कात आसा असो दावोय कामतीन केल्लो. हाचेर प्रत्युत्तर दितना उर्फानान प्रश्न केला की अजून मेरेन काँग्रेसीन विरोधी पक्षाचो फुडारी आनी पक्षाचो अध्यक्ष कित्याक वेंचूंक ना. दिगंबर कामत एक सायडीन हांगा लोकांक जे आसा फटोवपाक लागून हेमी सगळे खंयची जाती आनी धर्माचे जे आसा हेमी कोणाक सोडना. आनी आयज हे नॅशनल लेवलाचे जे आसा कॉन्टॅक्ट करपाक लागल्या आनी हे नॅशनल लेवलाचे जे कोणाक कॉन्टॅक्ट करतात ते आयज आमचे लोकल जे आमचे स्टेट लिडरशीप आसा त्यांचे संपर्क करपाक लागल्या की बाबा हो मडगांवचो दिगंबर कामत जो आसा हो भारतीय जनता पार्टीन जो आसा प्रवेश करपाचो प्रयत्न करता. आनी म्हाका दिसता हेका खंय तरी हें दिसपाक लागला की बाबा बेगीन बेगीन जे आसा गव्हर्मेंट जे आसा फॉर्म जे आसा आपल्याक जो आसा खंय तरी चान्स पडतलो सरकारा मदीं. सो तेका लागून जे आसा हो घाई करपाक लागला आनी लोकांची दिशा जी आसा तेजेर भूल करपाक लागला. हो कशे भाशेन हांगा रेजिग्नेशन दिवन जो आसा आपूण जे आसा भारतीय जनता पार्टीचे टिकेटीची जी आसा इलेक्शनाक वचपाक जो असो तयार आसा. पर आमची स्टेट लिडरशिपाक खबर आसा आमचो स्टँड ऑलरेडी आमी स्टँड जे आसा आमी आमचो स्टँड ऑलरेडी घेतला. ते दिगंबर कामत जे आसा हेका जो आसा सरकारांतल्यान भायर दवरून कित्याक हेका लोकांनी जे आसा ओपोजिशनाक बसपाक लागून जे आसा निवडून हाडलेले आसा. आनी ज्या मनशाक ओपोजिशनाक बसपून जे निवडून हाडला तेन्ना ओपोजिशनाक बसपाक जाय. ओपोजिशन रावन जे आसा बरें काम करपाक जाय. कित्याक हेणें सदांच सांगलेलें की सरकार जे आसा फोटींग आसा सरकार जे आसा हेका जे आसा निवडून हाडपाक जाय म्हणून डॉक्टर प्रमोद सावंताक आयज लोकांनी हेजे उतरां जे आसा खंय तरी नाकारल्या. भारतीय जनता पार्टीची जी आसा आमी फॉर्म आसा की दिगंबर कामताक जे आसा आमी घेवचे ना म्हणून. हांव एजीक एक्स एजीक सांगूंक सोदता की बाबा हेंचे कडेन अजून पीसीसीचो प्रेसिडेंट ना. हेंचे कडेन अजून लेजिस्लेटिव्ह असेंब्लीचो धाडपाक लागून चीफ जो आसा काँग्रेस पार्टीचो अजून इलेक्ट करूं ना. सो तुमी पयलीं हे इलेक्ट करात मागीर जे आसा गव्हर्नराक दोश दियात. गव्हर्नराक दोश दिवपाची तुमकां गरज ना. गव्हर्नराक खबर आसा की हांगा हे काँग्रेसी कडेन जे आसा आमदार ना. काँग्रेस जे आसा गव्हर्नमेंट फॉर्म करपाक जे आसा आज परिस्थितीन ना. दिगंबरा सयत हेर आमदार भाजपाच्या वाटेर आसात पूण तेंच्यांनी विरोधकां मदीं बसचें आनी लोकांनी दिल्ल्या कौलाचो मान राखचो उर्फानान म्हटलां. इलेक्टेड एमएलए आनी जायते लिडरूय जे काँग्रेस पार्टीन आसा हे रेजिग्नेशन दिवन जे आसा भारतीय जनता पार्टीचे जे टिकेटी जे आसा इलेक्शन झगडपाक जे आसा तयार आसा. पार्टी स्टेट लिडरशिपचो क्लियर स्टँड आसा की हांकां जे आसा ओपोजिशनाक बसपाक लागून लोकांनी निवडून हाडला. मायकलान सांगला त्या भशेन सो तेमी ओपोजिशन रावन जे आसा हें आसा काम करपाक जाय. खंय 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 कोण चुकता म्हाका दिसता मार्गदर्शन करपाक लागून खंय तरी ह्या ओपोजिशनाचे बेंचेर बसून जे आसा हेमी जे आसा लोकांचे नदरेन हाडपाची गरज आसा. सरकारान येवन जे आसा तेका कित्याक हेमी रेजिग्नेशन दिवपाचे पयलीं तीन जी शपथ ग्रहण घेतल्या आनी कोणाची आमचो बांबोलीचो पुरीस मागीर आमची शाह जी मजार आसात थंय आनी आमचो भोगेश्वर जो आसा खंय वचून ते हेमी शपथ घेतल्या. सो हेमी देवाची जी शपथां घेतल्या कमीच कमी ती पण म्हाका दिसता ती कौतुक करपाची गरज आसा की आमी ती शपथां घेतल्या ती खंय तरी लोकांची सेंटिमेंट आमदार लोकांचे सेंटिमेंट बरें मनशाचे काळीज जे आसा
ॲटलीस्ट तेणें हें सांगपाक की लोकांनी तुमकां मॅन्डेट दिल्या ऑपोजिशनात बसपाक लागून. सो तुमी ऑपोजिशनात बसपाक जाय आनी ऑपोजिशनान रावन जे आसा लोकांची काम कितें करपाचें आसा, लोकांचे जे कितें इश्यू आसा एज अ ऑपोजिशन तुमी बसून ते इश्यू घेवपाची गरज आसा. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयेकार. मये भूविमोचन नागरीक समितीच्या नेतृत्वाखाला मये ग्रामसंस्थांनी गावांतल्यान खण वाहतूक करताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक सुचोवणेचो पाळो करचो अशी मागणी करपी बसका घेतली. तशेंच उपजिल्लो अधिकारी आनी दिवचलच्या PIचेर कारवाय करपाची मागणी केल्या. पळयात. संबंधितांची संयुक्त बसका घेवन हो प्रस्न सुटावो जायना तो मेरेन खण वाहतूक करप न्हू अशी मागणी स्वयंसेवी संस्थेन केल्या. खण वाहतुकी खातीर पिड्यार जाल्ल्या उदकाची पायपलायनीच्या जाल्ल्या लुकसाणेची रक्कम जबाबदार आशिल्ल्या कडल्यान वसूल करून घेवची अशी NGOची इच्छा आसली. फायदो करून घेवपाक लागून केल्लेले आसा. आयज मोठे मोठे जे पायपलायनीचे जे खड्डे बांदलेले आहा त्यामुळे कितें जाता, जी समस्या वाडलेली आहा ती रोड ट्रान्सपोर्ट चालू आहा म्हणून रोडाच्या पेक्षा भायर जेन्ना गाडयो वयता तेन्ना नव्यो लायल्लेल्यो लायनी फुटतात, वयल्या वयर लायल्लेल्यो आसतात त्यो लायनी आनी थंयसून पायपलायनीच्यान उदक येवपाक भायर सरता. आनी अशें करून ह्या गांवांत उदकाची समस्या खूब वाडलेली आसा. आयज ह्यो ट्रान्सपोर्ट जेन्ना बंद जातलो किंवा हो जो रोड काम पूर्णपणे जेन्ना सारकें जातलें तेन्ना बाकीचो अन्य ट्रान्सपोर्ट सुद्दां, हांव मायनिंगवर म्हणना, अन्य ट्रान्सपोर्ट सुद्दां जो आसा तो सुरळीत चलतलो. हांवूय मातशें फसलें की लोकां ते टँकर पावोवचे पडले म्हाका घरा कडेन घरपोच करून तांकां ते तेंचे हितून सुद्दां बॅरलांनी सुद्दां भरचे पडले. तेन्ना हांवें चिंतलें की फाल्यां सकाळीं हो प्रश्न बसलो आनी लोकांनी खूब जाणांनी प्रश्न केलो म्हाका की तुमी पंचायत कितें करतात. हांवें डायरेक्टली लॅटर काडलें तांकां आमचे पंच मेंबरां सुद्दां कळयलें ना हांवें तेन्ना लॅटर काडटना. आनी सेक्रेटरी नासले आमचे आनी सेक्रेटरी कॉल केले की अशें अशें आसा समस्या आसा. तेन्ना हांव एक लॅटर काडटा तर सेक्रेटरीन सांगलें म्हाका तर हांवें लॅटर केलें कितें की अशें अशें रस्त्याची दुर्दशा जाल्ली आसा तेन्ना हो ट्रान्सपोर्ट जो आसा तो काही दीस बंद दवरीचो. जो पर्यंत हो आमचो रस्तो क्लियर जायना तो पर्यंत तरी मातसो बंद दवरीचो. पयराच्या गांवच्यान ते आमी केळवा वाड्यावरून जे आसा पळय जो ट्रान्सपोर्ट चालू जाला पळय तितून आमी हो त्रास भोगता. लास्ट टायम जेन्ना पळय कोड ऑफ कंडक्ट लागलेलो तेन्नाच ट्रान्सपोर्टेशन चालू जाल्लें तेन्नाच ट्रकवाल्यांनी लोकल ट्रक घेना किंवा स्थानीक लोकांक जे ट्रकवाले धंदो करतात तांकां थंयसर हें करूंक ना म्हणून आमी थंयसर आडोवपाक गेले. तेन्ना कलेक्टरान आनी तेंचो PI जेन्ना येयलो की आतां आपूण कलेक्टर ताका फोन करून विचारलो की कितें हेजेर कितें आसा तो तोडगा काडुया म्हणून तुमकां हांगा येवंक गावताली या आमी ट्रक हाडून म्हणजे अशें रस्त्यार न्हिदून हाडूंक ना थंयसर कितें आसा तें डिस्कशन करुया आनी तेजेर कन्क्लुजन काडुया म्हणून सांगलें. तर म्हणलो आपूण कोड ऑफ कंडक्टाक आनी इलेक्शनाच्या बोर्डान आपूण येवंक शकना तो पर्यंत ट्रान्सपोर्टेशन बंद जातलो म्हणून. ताज्या उपरांत जेन्ना पळय इलेक्शन जेन्ना हें जाल्लें पळय ताज्या उपरांत परत थंयसर स्टार्ट जालो तेन्ना आमी ओगे म्हाका दिसता 15 जाण आसले भितर शिरगोवचे लोक आसले ते हांगासर उपस्थित आसतले आतां. हांवूय थंय पावल्लो आनी तेन्ना थंयसर आमी सांगलें ट्रान्सपोर्टवाल्याक की ट्रान्सपोर्टवाल्याक पळय कलेक्टराक फोन करतले तूं मातसो हांगासर यो म्हणून. तो म्हणलो आपूण येता म्हणला. अर्दें वर जालें 1 वर जालें ट्रकू वचना फुडें आमी थंयसर रावले. लायक 15-20 मिनटान थंयसर डायरेक्टली पुलिसाची फोर्स आयली, बस घेवन आयले, PI आयलो आनी कांयच कोणाक कांय दिसरा नासतना अक्षरशः अश्यो ज्यो थर्ड क्लास गाडी ज्यो आसा पळय त्यो आमकां मारपाक स्टार्ट केली. आमी पोर्तुगीज टायमा पासून आयज मेरेन मायनिंगाचे त्रास हांगासर भोगता. जी शेतां आसा किंवा इतर भाग आसा हे सगळे बुजलेले आसा. हो विशय पयलीं आमी मांडला. ह्या सगळ्यांचे जो पर्यंत पुनर्वसन जायना तो पर्यंत हांगासले डंप उखलूंक दिवपाचे ना. जे आतां मायनिंग ते ऑक्शन करतले, रिऑक्शन करतले परत. सुप्रीम कोर्टाची ऑर्डर आसूं किंवा आनी कोणाची ऑर्डर आसूं, जेन्ना मायनिंग लीज जाता तेन्ना लिजान पूर्णपणे एग्रीमेंट केल्लो आसता की जेन्ना मायन सोंपली काय त्या जागेचे पुनर्वसन करचें पडटा. सगळे तशे नियम त्या तेतून तांकां कॉन्ट्रॅक्टान सायन मारचें पडटा. म्हणून हे मायन आतां तेंची सोंपली, लीज सोंपले पूण तेंच्यांनी त्या जाग्याचें पुनर्वसन करूंक ना. शेतांनी जी माती गेल्ली आहा ती तशी आसा जाल्यार हे सगळे माती काडल्या शिवाय हे डम बीम आहा कितें आहा ते उखलपाचो तो प्रकार तेंच्यांनी करचो न्हू. समस्या 2015 पासून जो सुरवातीक लगेज गाडयो LP गाडयांनी खडी व्हरपाक सुरवात केली 2015 तेन्ना पासून ही समस्या
निर्माण जाली आणि ती समस्या निर्माण जाता असताना थोडो ट्रान्सपोर्ट जालो आणि फाटल्या गेल्या वर्सा एक मोठो ट्रान्सपोर्ट जालो ह्या गांवांसून. त्या वेळार आमकां मयाकारांक कोणूच पळयनासले. मायनींग चौगले मायनींग कंपनीचे बेनिफीट काहीशा लोकांक मेळटाले. जे मेळटाले त्या लोकांनी सुद्दां आमचे कडेन त्या वेळार फाट केल्ली, कित्याक तांकां बेनिफीट मेळटा ते सुशिकी आसले. फक्त मयेचो सिकेरी भाग, हैडनवाडी भाग, चिमुलवाडा, गांवकारवाडा आनी फुडलो भाग, हो भाग समस्या पयली मायनींग स्टार्ट जाल्ली तेन्ना पासून भोगता, तो आजून सुद्दां भोगताले. एका ल्हान भुरग्याक लेगीत ट्रकान धपको दिल्ल्याची घडणूक काल घडली. ही घडणूक मिडिया कडेन संबंदीत आसली. आयकात. काल हांकां जेन्ना अरेस्ट केली तेन्ना बिचोले बँक ऑफ बरोदा कडेन मावळींच्या एका भुरग्याचेर एका ट्रकवाल्यान गाडी मारल्या. ते फोटोज आसा आमचे कडेन. आनी हिट एंड रन केस. तो भुरगो बाबडो भियेलो थंयच पडलेलो. हो ट्रकवालो पळो. तांकां सांगलें जाल्यार कोण पुलीस विचारपाक तयार ना. म्हणजे अशा तरेची परिस्थिती. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आता घेऊया एक ल्हानसो विसो. विसो उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. होळी उत्सव मनोवपी 2 तरुणांक कांयच कारणां नासतना गरजे शिवाय फोंड्या पुलीस स्टेशना कडेन संबंदीत आशिल्ल्या 2 पुलीस अधिकाऱ्यांनी मारला असो आरोप करून तांच्या विरोधात FIR दाखल केल्या उपरांत त्या पुलिसांक निलंबत केल्यात. पुलिसांनी तांकां बरेच फोडून काडले आनी तांकां गाळी घातल्यो अशें तांचें म्हणणें आसा. पळयात. पोलिसांनी तांचेर हो हल्लो कारणां शिवाय केला अशें तरुणांचें म्हणणें आसलें तरी पोलिसां वांगडा हो तांचो पयलोच वाद नासून होळये वेळार पियोन धुमशणां काडून फोंडा PSच्या पुलीस उपनिरीक्षकां कडेन वाद घातिल्ल्या खातीर ह्यान पयलीं तक्रार करप्यांक धरिल्लें अश्यो फाटल्यो रेजिस्टर जाल्ल्यो तक्रारी सांगतात. ह्या युवकांनी कॉन्स्टेबला विरुद्ध FIR नोंदयिल्ल्यान संबंदीत पुलिसांक निलंबीत केला. पाय बी हांगसरल्यान फूल मारून सगळें फोडला. सर आमी कोटरा गेल्ले, आमी थंय एन्जॉयमेंटाक गेल्ले. थंय सर आमी एकूच फक्त इतलेंच फक्त ते कोण तरी दुसरे भुरगे आशिल्ले, आमी इतलेंच म्हणले ते गेले का म्हणून इतले विचारले आमी. तितल्यान हे येवन आमकां दाण्यार दाणे मारपाक कमीत कमी 100-150 दाणे मारला म्हाका सर. हे पळय सगळे फूल मारून सगळे दाणे मारला म्हाका. आणि हांगासर पुलीस स्टेशन आमकां फोंड्या हांगा म्हणटा तुमी पडले म्हणटा. तुम्ही पडले कोणी मारलो का तुमकां, खंय पडलो का म्हणटा. अशें उलयता. दोग जाण वयल्यान हांगासरू आसा वयल्यान ते. आसा पुलीस स्टेशनार. वयल्यान भितर रावला, लिपून रावला काय कोण जाणा खंय रावला ते. दोग जाण कॉन्स्टेबल आशिल्ले. तांणी तुमकां पयलीं कितें विचारलें बीन अशें बीन कितें केलें? ना आमकां ते डायरेक्ट आयले आमचे कडेन सकयल. पयलीं सिव्हिलान आयले ते न्हांवपाक म्हणून. आनी आमी अशें उलयताले. आमी नॉर्मली आमचे कडेन उलयताले. पयलीं सिव्हिलान आशिल्ले. पयलीं सिव्हिलान आशिल्ले ते. आनी न्हांवपाक म्हणून एक्टींग केली म्हणून हेंच्यांनी. आनी आमी नॉर्मली आमचे कडेन उलयता, हे पळय रे माल येतात रे, हे ते करून आमी अशें फकाणां करता. हेंका दिसलें आमी तेंकां म्हणटा म्हणून हे येवन डायरेक्ट मारपाक लागले आमकां. वयर गेले युनिफॉर्म चेंज केलो आनी सकयल आयले आनी आमकां एका दाण्यांनी मारपाक स्टार्ट. 50-60 तर दाणे मारले हेजे. आनी हांगासर आमकां रोबोटान बसून हांगासर हाडला. आनी हो कितें म्हणटा सांग, ते 2 जाण आशिल्ले ते आमी नाशिल्लेच खंय तरी टायट जावन पडला आसतले खंय असं म्हणटा तो. तुमकां हाडले कोणी तर हांगा? तुमी जर खंय टायट जावन जर पडयले जाल्यार तुमकां कोणे हाडले? त्यांची गाडयेन घेवन त्यांची गाडयेन घेवन आयले. आणि ते शर्ट तोडला सर. तुम्ही सपोज जर खंय पडले शर्ट आसा तोडला, जाल्यार तुम्ही चेन तोडलो, मोबाईल सगळे काढून भायर शेवटाले, पर्स बी सगळे काढून भायर मारले यांच्या. आणि एकट्याचें नाव म्हाका याद आसा, ओंकार मादेर काय अशें. चेन तोडले सगळे तोडून बिडून बी. आणि तो खंय आसा तो म्हाका खबर ना आता, दिश्टी पडना म्हाका. पयलीं दोगूच जाण सिव्हिलान आशिल्ले. 30 जाण कितें तरी आशिल्ले ते. आनी 2 जाण एकटो बेतोडेचो एकटो कोण तरी भुरगो आशिल्लो आनी एकटो थंयचो आशिल्लो, कोटराचो आशिल्लो. आतां ते कितें म्हणटा? ते पुलीस कंप्लेन करता काय कितें? रेडी ना, आमकां सोडले डायरेक्ट. सोडपाक म्हटल्यार ते कितें म्हणटा, तुमकां दाखयता खंय, तुमकां भितर घालता. आमकां थंयच्यान भिणेत हाडला. आमी कितें एक्स्ट्रा उलयतले म्हणून, आमी कितें सांगतले फॅमिली आमचे येतले म्हणून हे एक्स्ट्रा उलयता. आमकां भिणेत हाडला, वाटभर भिणेत हाडला आमकां. आनी तो म्हणटा तुमी खंय तरी पडून आयला खंय. नात खंय, कांयच नाका, आमी मारूकूच ना खंय, कांयच ना खंय. कितें आसा काय सर पळय अशें उलयता वयल्यान तो. ते जे 2 जाण कॉन्स्टेबल आशिल्ले ते पिवन बीन आशिल्ले अशें कितें तुमकां दिसलें? येवन आशिल्लेच ते. रंगपंचमी आसली आनी रंगपंचमीक लागून खुबश्या पॉयंटाचेर आमी पुलीस डिप्लॉय केल्ले.
जे प्रोबेबल पॉयंट्स आहा ज्या जाग्याचेर लोक सोरो पिवन मस्ती करतात आनी कितें करतात बोवाळ करतात त्या जाग्याचेर अशा एक कोड्यार जाग्यार 2 पुलीस रामा मानकर रामा खानेकर आणि ओमकार मानकर हे 2 पुलीस कोड्यार आहले. सो थंय 4-5 भुरगे पिवपाक भरलेले त्याच्या वांगडा वर्बल पुलिसांनी तांकां वच म्हणटकूच तेंच्यांनी कितें गाळे घातले असो एक इन्सिडंट जाला आनी तितून मागीर एज पर कंप्लेंट ऑफ वन जयस्वाल त्यांनी कंप्लेंट केली की आपल्या पुलिसान ह्या दोगांनी मारले म्हणून. सो ताका माराचे बळ आसत आनी तेच्या कंप्लेंटी प्रमाणे आमी FIR रजिस्टर केली त्या 2 पुलिसांचेर अंडर सेक्शन 324 IPC आनी आमी हो रिपोर्ट सुप्रियाक धाडलो आनी इमिडिएटली सुप्रियान ताका सस्पेन्शन ऑर्डर इश्यू केली. दोन्ही पुलीस सस्पेंड आहा आनी तेचे फुडें खात्यांतर्गत कारवाय जातली बिसायड्स क्रिमिनल लॉ. गोवा 365 खातीर फोंडेच्यान कृष्णा नायक. भारतात नवे कोविड दुयेंतींचो आंकडो 2075 जाला. फाटल्या 24 वरांत 71 मरणाची नोंद जाल्या. गोंयांत 24 वरांत कोरोनाचे 5 नवे दुयेंती सांपडल्यात. जाल्यार कोरोनाक लागून कोणाकूच मरण आयिल्ल्याची बातमी ना. जाल्यार आरोग्य अधिकाऱ्या प्रमाण चर्चेचो एक चिंताजनक मुद्दो म्हणजे शेजारच्या देशांतली वाडटी कोविडाची प्रकरणां जातून हाँगकाँगात 10 लाखां वयर कोविड केशी अजूनय आसात. भारतात 98.73% दुयेंती बरे जाल्यात. जाल्यार दिसपट्टो पॉझिटिव्हिटी रेट 0.65% आनी सप्तकी पॉझिटिव्हिटी रेट 0.41 जाला. जागतीक स्तराचेर कोविड-19 प्रकरणां परत वाडिल्ल्यान केंद्रान राज्य आनी केंद्रशासीत प्रदेशांक चांचणी, ट्रक उपचार, लसीकरण आनी कोविड योग्य तत्वांचो पाळो ह्या 5 पटांचे धोरणाचेर भर दिवपाची शिटकावणी दिल्या. USAत कोविड प्रकरणां कमी जायत आसा आनी मास्क घालप लेगीत आतां सक्तीचें ना. तरी लेगीत पुराय US देशांत सांड उदकाच्या सॅम्पलांनी 1/3 स्थळांनी मार्चाच्या पयल्या 10 दिसांत कोविड-19ची पातळी वाडलेली पळोवपाक मेळटा. 12 ते 14 वर्साच्या भुरग्यांक वासिना दिवपाची मोहीम मध्य प्रदेशांत 23 मार्चा सावन सुरू जातली, जाच्या खातीर कार्बोवॅक्स वासिनाचे 30 लाख डोस मेळिल्ले आसात, अशें एका वरिश्ठ आरोग्य अधिकाऱ्यान शेनवारा सांगलें. फाटल्या 24 वरांत 2075 नवे दुयेंती, 24 वरांत 71 मरणांची नोंद. भारतांत 98.73% दुयेंती दुयेंसमुक्त. हाँगकाँगात कोरोनाचे दुयेंती 10 लाखां वयर. हाँगकाँगात कोरोनाच्या 5व्या ल्हाराचो अदमास. गोंयांतय कोरोना दुयेंतींचो आंकडो कांय दिसां सावन सिंगल डिजिटाचेर पावला. कोरोनाची स्थिती नियंत्रणांत आशिल्ल्याचें दिसून येता. जाल्यार फाटल्या कांय दिसांक कोणाकच मरण येवंक ना ही एक सुखदिणी गजाल. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. परतून घेवया एक वेवसायीक विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. गोंयांत सद्याक शिगम्याचे वारे गोयटा. पुराय गोंयभर धोलाचो आवाज घुमता. 70 शिगम्याचे वेगवेगळे प्रकार पळोवपाक मेळटात. पळोवया झरमे गांवांतलो फामाद चोर उत्सव. गोंयांत सद्याक शिगम्याचो बोळ पळोवपाक मेळटा. धोलाच्या आवाजात लोक नाचपाक सकाराती म्हणपाक लागल्यात. जाल्यार झरमे गांवांत शुक्रारा फामाद चोर उत्सवाची एक वेगळीच परंपरा पळोवपाक मेळटा. रातभर खेळ चालू आसता. पळयात काय देखावे.
जाल्यार आतां पळोवया सालेली गांवांतल्या चोर चवात माणकुल्या भुरग्यांनी कशी पारंपारीक पद्दतीन वेशभूषा केल्या ती. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. कालच्या हवामान खात्याच्या अदमासाप्रमाण आयज राज्यात चडशा वाठारांनी बरोच पावस पडलो. मिरगा पयलीं पडपी पावसाची आतां गोंयकारांक संवय जाल्ली आसली तरी गोंयच्या लागसर कमी दबाचो पट्टो तयार जाल्ल्यान हो पावस फुडल्या 2 दिसांकूय परत हजेरी लाव येता. फुडल्या 48 वरांक जोगला आनी 40 किलोमिटराच्या वेगान व्हांवपी वाऱ्या सयत कांय वाठारांनी पावस पडूं येता. आयच्या सारकेंच फाल्यां मळब कुपांनी दाटून येतलें. कांय कडेन दव आनी धुकेंय आसतलें जाल्यार चडावत आनी उणें तापमान 34 ते 26 डिग्री सेल्सियस उरतलें. जोगला आनी वाऱ्या सयत आयज कांय वाठारांनी पावस. जायत्या वाठारांनी 40 किलोमिटराच्या वेगान व्हांवतलें वारें. फुडल्या 2 दिसांक मळबांत कुपां. चडावत आनी उणें तापमान 34 ते 26 डिग्री सेल्सियस. फुडल्या 3 ते 4 दिसांक चडावत तापमानान व्हडलो बदल ना. नुस्तेमारी करप्यांक खाशेली शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्या आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट फॉलो करात. कोरोना महामारीच्या काळात घेवेत जतनाय, दवरुया सोशल डिस्टन्स, वापरुया मास्क आनी सांबाळुया भलायकी सगळ्यांचीच. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.